दिल्लीच्या राजपथाचे नाव बदलून कर्तव्य पथ करपाचो निर्णय मोदी सरकारान घेतला। मात मोदीन नाव बदलच्या पयलींच गोयचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान कर्तव्य पथाच्या जाग्यार राजपथाचे नाव कर्मपथ दवरून ताचो बाडसो केलो। मुखेलमंत्र्यान आयज एका प्रशिक्षण कार्यावळीत उलयतना राजपथाचे नाव कर्तव्य पथाच्या जाग्यार कर्मपथ करून सोडले। खरें म्हटल्यार कर्म आनी कर्तव्य हातूंत फरक आसा। कर्तव्याक अंत ना। सैम, समाज आणि देशा बद्दल आशिल्ली जबाबदारी म्हटल्यार कर्तव्य, जाल्यार जगपा खातीर जे काम करता तांकां कर्म म्हणटात। मुखेलमंत्र्याक मात उलयतना हो फरक जाणवलो ना हें तांच्या उलोवप्यांतल्यान दिसून आयलां। देशाच्या इतिहासांतलो आयचो दीस वो फुडलीं कितलींशींच वर्सां आयचो दीस हो वळखलो वयतलो। वो कित्याक तोय बी सांगता हांव। आज इंडिया गेटीचें नांव राजपथ टू कर्मपथ ह्या हाचेर आयज सांच्यात ताका नांव दिलें वता। आनी कर्मपथ कित्याक म्हटलां तेंय सांगता आनी हांवें रिलेट कित्याक केलां तेंय सांगता हांव। 21 वर्सां म्हणजे इंडिया गेटी वयल्यान राजपथ म्हटलें वयतालें, म्हणजे राजा त्या गेटी वयल्यान चलत त्या पार्लमेंट हावजांत वतालो म्हणून ताका राजपथ आशिल्लो। ताका आपलें कर्म याद जायनाशिल्लें। हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स हांकां दिसलें की जो पर्यंत आमकां आमचें कर्म याद जायना तो पर्यंत आमी ह्या देशा खातीर कांयच करूंक शकचे ना। म्हणून तर तेंच्यांनी राजपथ हें नांव बदलून ताका कर्मपथ हें नांव दिलें आनी आजच त्या पुराय कर्मपथ ह्या रोडाचे त्या कंप्लीट प्रोजेक्टाचें नांव आज सांचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ते लॉन्च करता। म्हणजे प्रत्येक फावटी प्रत्येकाक आपलें कर्म कितें, आपूण कितें करपाक जाय हें याद जावपाची गरज आसा, म्हणून कर्मपथ